फेब्रुवारीत राज्यात चढांचड आणि उण्यांत उणे तापमान सरासरी परस चढ आसपाची शक्यता आसा। ही शक्यता हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासात उक्तायल्या। देखून फेब्रुवारी महिन्यात उष्णताय वाढपाची आणि शी उणी जावपाची शक्यता आसा। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडले 5 दीस राज्यात चढांचड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियसा मदी उरपाची शक्यता आसा। बुधवारा पणजे तापमान चढांचड 33.5 अंश आणि उण्यांत उणे तापमान 20.2 अंश नोंद जाला। मुरगांवा चढांचड तापमान 33.3 अंश आणि उण्यांत उणे 20.4 अंश आशिल्ले। हवामान खात्याच्या आपचलित केंद्राच्या नोंदणी प्रमाण साळगांवा चढांचड तापमान 33.4 अंश, म्हापशा 32.7 अंश, पेडण्यां 34.5 आणि मोपा 34.8 अंश नोंद जाला। म्हापशा उण्यांत उणे तापमान 19 अंश सेल्सियस जाल्यार साळगांवा 19.4 अंश सेल्सियस आशिल्ले। फुडले 5 दीस राज्यातले उण्यांत उणे तापमान 21 ते 22 अंशांमदी उरपाची शक्यता आसा। 6 ते 9 फेब्रुवारी ह्या काळात राज्यातले हवामान सुके उरपाची शक्यता आसा। ह्या काळात काय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान सांगला। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात।